गोयचे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी बालरथ युनियन लीडर आनी वेदांता कंपनीच्या युनियन लिडरांचेर खर टिका केल्या। हे फुडारी गोंयकारांची दिशाभूल करता अशें तांणी मुखार सांगलां। बालरथ कामगार सरकारी कर्मचारी न्हय आनी ते पूर्ण वेळ कामगारय न्हय अशें तांणी मुखार म्हळां। गोंय सरकारान 7वें वेतन आयोग लागू करपाक डी ग्रेडीच्या कर्मचाऱ्यांक सी ग्रेडींत घालपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। गव्हर्नमेंटान अपॉइंट केल्लो स्टाफ न्हय। बालरथ आमी शाळांक दिले, तेव्हा शाळांक सांगले की तुमच्या सोयी प्रमाणे तुमच्या गावातले भुरगे जे ह्या व्यवसायात आसात, म्हणजे कोणी टेम्पोवालो आसा, समजा कोण टॅक्सीवालो आसा, कोण रिक्षावालो आसा, जेका ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, जो आपलो धंदो करता थंय, ताची सकाळची 1 वर सर्वीस तुम्ही वापरा, शाळा सुट्टाना वापरा, पण ताच्या खातीर रेम्युनरेशन हे जी आमी ग्रँट दितात तेतूंतसून 10,000 पर्यंत रेम्युनरेशन दिवं येता आणि जो हेल्पर आसा ताका 5,000 पर्यंत दिवंक येता। फूल टायम जॉब न्हय तो, ते खंय सकाळी 7 गेले ते 2 पर्यंत अशे बाकीच्या स्टाफा सारको तांची वर्क ड्युटीज ना, मातशें समजून घेया। त्यामुळे सकाळचे 1 वर, दनपारचे 1 वर किंवा काही जणांक 1.5 वर, काही मॅनेजमेंटाचे भुरगींय जास्ती आसात, थंय मॅनेजमेंटाक 10,000 ऐवजी 12,000 दिणारे हांव जाणा, 5,000 ऐवजी 6,000 दिणारे जाणा, कारण ते भुरगीं चड आसात, मॅनेजमेंट दिता न्ही। त्यामुळे अशांक एकठांय करप आणि नाकेबंदी करपाचो जो प्रयत्न काही युनियन लिडर्स करतात, दिस इज नॉट फेअर। कशी मेळटा तशी लिडरशिपी खातीर ह्यो गजाली ज्यो करप आसत, म्हणजे दिस इज नॉट फेअर म्हाका दिसता। काही वांयगणे लिडर्स तयार जाले आणि कारणा शिवाय उपद्रव निर्माण करतात। अरे आमकां हे राज्य फुडें व्हरूंक जाय, युनियन लिडर आसूं किंवा कंपनीचो हेड आसूं किंवा निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी आसूं, आमकां सगळ्यांक फायनली ह्या राज्याचें हित पळोवंक जाय न्ही। ते जर पळोवंक जाल्यार कशें जाता, इलेक्शन 3-4 म्हयन्याचेर आसा, त्यामुळे जेंका कोणाक स्वप्नां पडटात पळय तांकां हे असल्यो गजाली करूं शकतात ते, आणि तांकां दिसता हेचेर आमकां मतां पडटलीं म्हणून। तशें नसता ते। Sir, you are de-recognizing union leaders. No. I am not. So when you are I am not the authority to recognize or de-recognize. Group D आसा तो, जेंका इवन 6 पेच्या काळानूय घेवंक नासले, तांची ग्रेड पे आमी 1800चेर व्हरून ताका आमी 1800चेर व्हरून कॅबिनेट अप्रुवल घेवन तांकां आमी ग्रेड सी करपाची योजना आसा सरकार। ते आमी केन्ना तरी ह्या दिसांनी कॅबिनेटाक घेतले। ग्रेड सी जाले की आतां ग्रेड सी हो LDC आसा, मागीर ग्रेड सी जालो तसो हो की ते एलिजिबल जातले, समजले। त्यामुळे हांव सांगलां की म्हाका उतर याद आसा, कदाचित दिवाळे पयलीं आमी तांकां ग्रेड सी धाडूंक शकतले, आणि दिवाळे पयलीं जर ग्रेड सी धाडूंक शकले जाल्यार मागीर 7th पेचें इम्प्लिमेंटेशन म्हाका बेगोबेग करूंक मेळटलें।